नमस्कार. गोवा टुनाइट स्मिता येळकाराचो येवकार. सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स. कर्नाटका उपरांत गोंयांतूय पेट्रोल डिझेल वाडले. सरकारान पेट्रोल डिझेलाचेर वॅट वाडयलो. पेट्रोल वाडले रुपया, डिझेल 35 पैसे. विरोधक म्हणटात दर वाडणी पोलगां कमी करात. आंतरराष्ट्रीय योग दिसा सरकार आनी शिक्षण संस्थांच्यो सामुहीक कार्यावळी. प्रधानमंत्री मोदी धरून केंद्रीय मंत्री वांटेकार. गोंयांत भुरगीं आमदार मंत्री लोकांनी मनयलो योग दीस. व्हडल्या गाडयां खातीर तिळारी घाट 31 ऑक्टोबर मेरेन बंद. उटंगराचो पावस पालसणाक कोसळप. अपघातांच्या फाटभुंयेर कोल्हापूर जिल्लोधिकाऱ्याची ऑर्डर. राष्ट्र विघातक घटकांक आडावन हिंदू राष्ट्र जायच. आतंकवाद्याकडेन संबंधित गुन्यांवकार जेलींतल्यान जिखताच वेंचणूक. 24 ते 30 जून रामनाथी संवसारीक हिंदू राष्ट्र महोत्सव. अजेंडा हिंदू राष्ट्र. दर दिसा गोंयांत 1-2 नवे दुयेंती. डायलिसिसाचेर परिस्थिती सापूस हुस्क्याची. भारत जाता संवसारीक डायबिटीस केंद्र. मुख्यमंत्री उलयलो. आनी सरकार विमान कंपन्यांचेर दबाव हाडटा म्हणून विमान कंपन्यो आपली सेवा दाबोळे सावन मोपा व्हरतात. खासदार विर्याताचो आरोप. संसदेत काडटलो इश्यू. म्हापशाचे अहमद देवडी खुनी हल्ल्याच्या केशीत मुख्य आरोपीक म्हापशा पुलिसांनी केली अटक. आरोपी रामकृष्ण भालेकाराक धरलो सावंतवाडी. संवसारभरात फुटबॉलाक बरे दीस. मात भारतात फुटबॉल वयर सरना. कल्याण चौबेक AIFF वयल्यान निखळावचो आदलो टीम इंडिया हेड कोच इगोर स्टिमेकाची AIFF पदाधिकाऱ्यांचेर चडाई. खबरो विस्तारान. कर्नाटका उपरांत गोंयांतूय पेट्रोल डिझेल वाडले. गोंय सरकारान पेट्रोलाचेर वॅट 1.5% वाडयला. डिझेलाचेर 50 पॉयंट वाडला. पेट्रोल लिटराक 1.5 रुपया वाडले. डिझेल 35 पैसे. आदी गोंयांत पेट्रोलाचेर 20% जाल्यार डिझेलाचेर 17% वॅट आशिल्लो. विरोधक म्हणटा लोकांच्या माथ्यार दरवाड मारचे परस सरकारान फोलगांनी इव्हेंट कमी करच्यो. When we spoke about the power hike, any the fuel hike, this is like breaking the backbone of the normal citizen. बारीक जनतेचो बॅकबोन मोडपाचो प्रयत्न हो बीजेपी सरकार आणि प्रमोद सावंत सरकारान केला. With this, because of the huge inflation, आज दाखो जेन्ना मनोहर पर्रीकराचो सरकार जाल्लो, म्हाका याद जाता 2012 त्या वेळार तेणे वेट कातून 60 रुपयाचे प्राइस दिलेले. 60 रुपीज पर लिटर वॉज गिवन टू गोवन्स. आणि हो तेगेलो शिष्य प्रमोद सावंत हेणे उरपाट केले. हे कितें दाखोवन दिता भावंदो? हे दाखोवन दिता की दिस गव्हर्मेंट इज नॉट सिरियस, ओनली जुमलेबाजी. एंड द काँग्रेस गव्हर्मेंट, द काँग्रेस party along with the India Alliance partners, we will definitely raise this issue. We will protest. We will raise this issue of the power hike as well, which is very serious. पेट्रोलाचेर 1 रुपया आणि डिझेलाचेर कितें 35 पैसे कितें वाडयल्या म्हणून आयकूंक मेळिल्लें. सो हातून जर एक पळय, दिस क्लियरली इंडिकेट दॅट की इकॉनॉमी मॅनेज करपाक सरकार फेल जाला. आणि ज्या तरेन भरमसाट वेस्टफूल एक्सपेंडिचर करतात, ते मागीर इव्हेंट्स म्हणत, इव्हेंट्साचेर सरकाराक जर धरीत जाल्यार देशांत पयलो रँक मेळटलो ह्या सरकाराक इव्हेंट्साचेर. सो इव्हेंट्स करपाचे बंद करत, वेस्टफूल एक्सपेंडिचर बंद करत. आणि हे सरकार मेन म्हणजे ट्रान्झॅक्शन सरकार जाला. फ्रॉम टॉप टू बॉटम डाऊन हे ट्रान्झॅक्शन सरकार. हे ट्रान्झॅक्शन सरकाराचे ट्रान्झॅक्शनां बंद करात. आणि गोवा फॉरवर्ड पक्ष म्हणून आमी कंडेम करतात. सरकाराकडे मागतात एक पॉवर टॅरिफ परते घेयात, हाईक केला ते. त्या भायर जे तुम्ही आज जो झटको दिला पेट्रोल आणि डिझेलाचे वाढोवन ह्या फाटल्यान घेयात. कारण कालूच
आम्ही पेपरार वाचिल्ले की बाब सदानंद तानावडे की आपण मुख्यमंत्र्याकडे उलयतलो पॉवर टॅरिफ संदर्भात. आता ते मातशे उलयतना हेय ऍड करचे आनी बाब तानावडेन फॅसिलिटेट करून हेय मातशे दोन्ही हायक जे वाडयल्या ते परते करपाक लावचे. 21 जूनाक आंतरराष्ट्रीय योग दीस. देश विदेशात भारताच्या दूतावासांनी तशो देशातूय योग दिसाच्यो सामुहीक कार्यावळी. सरकारी शिक्षणीक संस्थांनी सकाळी फुडें योग शिबिरां केली. भुरगीं, आमदार, मंत्री हेर गोंयकारांनी योग दीस उत्साहान मनयलो. केंद्रीय मंत्री योग दिसात वांटेकार. श्रीनगरात प्रधानमंत्र्यान फुडारपण केलें. आंतरराष्ट्रीय योग दीस. योगाचो पयलो आंतरराष्ट्रीय योगा डे हो सुरू जालो आणि ताची लिडरशीप करपाचे नरेंद्र मोदी नंतर मंत्री म्हणून ही जबाबदारी दिली आणि ते म्हाका अजून येता की मला खूप उमेद जाता की हो मान जो आसा जगाक योगा इंट्रोड्यूस करपाचो हो नरेंद्र भाई मोदीजी म्हज्या सारक्या सामान्य मनशाक दिलो आणि आज योगा हो जगात म्हणजे फक्त योगा डे उरलो न्ही तर कित्येक वर्सां या आंतरराष्ट्रीय योगा डेच्या माध्यमातून संपूर्ण वर्षातले 365 दिसी जग हे आपापल्या योगा करता आणि खंयतरी आपले जीवन बरे रीतीन निरोगी हे जीवन झालें. फक्त सिर्फ योगा से ही होगा जेका आमी म्हणटा. आमकां जर आमी फिटनेस दवरतले आसत जाल्यार रेग्युलर प्राणायाम आनी योगा हे प्रॅक्टीस करप गरजेचें आसा. आणि प्राणायाम आणि योगा जर आमी प्रॅक्टीस केले जाल्यारच आमी फिट रावपाक शकता. कोविड ह्या कार्यकाळात कोविड-19 जेन्ना आयले तेन्ना आमी सगळ्यांनी पळयलें की फिटनेस आनी इम्युनिटी जर आमची वाडटली आसत जाल्यार रेग्युलर प्राणायाम आनी योगा जो प्रॅक्टीस करतलो तोच फिट उरतलो हें आमकां सगळ्या जाणांक कळून आयलें. आनी तेन्नाच्यान आमी बरेच जाण परत एकदां हेल्थ कॉन्शियस जाले आनी प्राणायाम आनी योगा हे रेग्युलर करपाक लागले. म्हजी सगळ्या समेस्त गोंयकारांक आनी आव्हान करता की रेग्युलर हे आपल्याचेर टायम स्पेंड करचो. रस्तो अशीर आशिल्ल्यान मोठ्या गाडयांक तिळारी घाट बंद करपाची कोल्हापूर जिल्लोधिकाऱ्याची ऑर्डर. उटंगराचो पावस पालसणां कोसळप अपघातांच्या फाटभुंयेर तिळारी घाट मार्गान गोंय बेळगांव मजगती येरादारी 31 ऑक्टोबर मेरेन बंद दवरपाची कोल्हापूर जिल्लोधिकाऱ्याची ऑर्डर. गोंयच्यान कोल्हापूर बेळगांव वतल्यांक आंबोली वाचोल्ला घाट. एक महत्वाची अपडेट घेवन आमी तुमच्या मुखार आसा ती म्हणटा ती जे कोल्हापूरचे कलेक्टर तशेंच जे डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेट आहा तेंच्यांनी एक ऑर्डर पास केल्या आणि ह्या ऑर्डरीन जो तिलारी घाटाचो रस्तो आसा तो हेवी व्हेहिकल्सां खातीर बंद आसा अशें त्या ऑर्डरीन बरयलां. तिलारी घाटाचो रस्तो खूब नॅरो आसा. तशेंच जेन्ना गोंया भायल्यान लोक गोंयान येतात तेन्ना तांकां गुगल मॅप्साचेर तिलारी घाटाचो शॉर्टेस्ट वे म्हणून दाखयता आणि ह्या रस्त्यार खुबशे ट्राफीक जाता आणि तो नॅरो रस्तो असलेल्या कारणान जेन्ना नवे कोण ड्रायव्हर्स ह्या रस्त्याचेर येता तेन्ना तांकां त्या रस्त्याचो अदमास येना आणि एक्सिडंटूय जाता. आणि हेजे लागून जेन्ना जे थोडे बायक मोटरसायकल रायडर असतात जावं धाकट्यो गाडयो असतात तांकांय ह्या गजालीचो त्रास जाता. तशेंच पावसा दिसांनी खुबशे कडेन लँडस्लायडाच्यो गजाली जातात आणि हांगासर ज्यो रिटेनिंग वॉल आसा तिलारी घाटाचेर त्यो खुबश्यो रिटेनिंग वॉल्स आसा त्यो वीक जाल्यात. हेजेच लागून हो जो तिलारी घाटाचो रस्तो आसा तो आयच्यान 21 जून 2024च्यान 31 ऑक्टोबर 2024 मेरेन जे हेवी व्हेहिकल्स आसा तेंचे खातीर हो रस्तो बंद आसतलो. आणि ह्या ऑर्डरीन असेंय सुचयलां की जेन्ना जर हेवी व्हेहिकल्सांक गोंयान येवपाक जाय जाल्यार तेंच्यांनी आंबोलीचो बांदाचो ना जाल्यार चोरलाचो रोड घेवचो म्हणून. राष्ट्रविघातक घटकांक आडायतले जाल्यार हिंदू राष्ट्र जायच. हिंदू जनजागृती समितीचो राष्ट्रीय म्हणयारो रमेश शिंदे पणजे मिडिया कडेन उलयलो. संविधानाआड उलोवपी विर्यात वा आतंकवाद्या कडेन संबंद दवरपी जेलींतल्यान लोकसभेची वेंचणूक जिखपी गुन्यांवकार ही खंय हुस्क्याची गजाल. 24 ते 30 जून फोंड्या रामनाथी संवसारीक हिंदू राष्ट्र महोत्सव. देश विदेशातले फुडारी वांटेकार. चुनाव से बहुत गंभीर बात सामने आई है क्योंकि अभी तक जो चुनकर के आते थे वो अब्दुल रहमान बर्क था उत्तर प्रदेश का, वो कहता था मैं वंदे मातरम नहीं बोलूंगा.
मैं भारत माता को वंदन नहीं करूंगा, यहां तक बात ठीक थी। लेकिन इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि चुनाव में जो चुन करके आए हैं उसमें कश्मीर से जो चुन करके आया उसका नाम है रशीद इंजीनियर। वो अभी यूएपीए एक्ट में, यूएपीए एक्ट किसके ऊपर लगाया जाता है, दो देश विरोधी कृति करता है उसके ऊपर अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट लगाया जाता है। वो जेल में बंद है और जेल में से चुनाव लड़ करके वो कश्मीर से चुन करके आया है, सांसद बनने वाला है, बन गया है। पंजाब से अमृतपाल सिंह, अमृतपाल सिंह के ऊपर एनएसए लगाया है, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। तो व्यक्ति ऐसे चुन करके आया कि जो भारत के संविधान को मानने के लिए तैयार नहीं। वो अपना अलग, कोई अलग कश्मीर की भूमिका मांग रहा है, कोई अलग खलिस्तान की भूमिका मांग रहा है, और वो चुन करके आए इस डेमोक्रेटिक सेटअप में। तो कल जो भारत के संविधान को ही नहीं मान रहे हैं, वो कह रहे हैं हमारा प्रदेश अलग होना चाहिए, वो यदि चुन करके संसद में जाकर के बैठेंगे तो क्या जनता के हित का कानून बनाएंगे, क्या भारत की सुरक्षितता का कानून बनाएंगे? और इसलिए ये बहुत गंभीर बात है। और इसके आगे जाकर के यदि देखेंगे तो गोवा में जो विरियातो फर्नांडिस जो चुन करके आए हैं, उन्होंने तो कहा था कि गोवा के ऊपर भारत का संविधान थोप दिया गया। गोवा के बाद तो 1961 में गोवा स्वतंत्र हुआ, 1974 में सिक्किम हुआ, तो क्या सिक्किम के लोग कहेंगे कि नहीं हमारे ऊपर संविधान थोपा गया? श्रीराम सेनेचो अध्यक्ष प्रमोद मुतालिकाचेर घातिल्ली बंदी काडची म्हूण सरकारा कडेन विनवणी करतले अशें तांणी सांगले। दूसरी बात यह है, जिस कारण से उनको रोका गया था कि उनके संगठन ने पब के ऊपर अटैक किया था, उस केस का जजमेंट आ चुका है। उसके अंदर प्रमोद मुतालिक जी को कोर्ट ने ही निर्दोष बताया है। तो किसी व्यक्ति को कोर्ट ने जब निर्दोष बताया है फिर भी उसको बैन करना, इसका मतलब तो अन्याय ही है ना। हांव भिवपाची गरज ना म्हणटालो, मात आतां भंय दिसपाक लागला। गोंयांत दिसाक 1-2 नवे दुयेंतींची डायलिसीस घेतल्यांनी भर पडटा। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत उलयलो। बाराय तालुक्यांतली डायलिसीस केंद्रां खंय फूल, ही परिस्थिती भयाची। भारत डायबिटीजाचें मोठें केंद्र जालां। खाणा जेवणाचेर नियंत्रण दवरात, मुख्यमंत्र्याचो उलोव। You take your tablets, you control your diet, but how many patients, how many people are doing this? No one. आम्ही पळयतात की डेली एक तरी पेशंट जो आसा पळय न्ही, इट्स शिफ्टिंग फॉर द डायलिसीस। एकटो तरी डायबिटीक जाल्लो मनीस एक दिसांतल्यान एकटो हो एकदा डायबिटीकाचेर एक किंवा दोन हे जायत आसा। ज्या पद्दतीची डायलिसीस सेंटर्स गोंयांत वाडपाक लागला, म्हणजे हांव म्हणटा भंय दिसपाक लागला। भिवपाचें ना म्हणटालो, पण भंय दिसपाक लागला। इट्स व्हेरी मच वरी फॉर गोंयकारां खातीर, कारण आज पुराय 12 तालुक्यांनी वी हॅविंग दॅट डायलिसीस सेंटर एंड वीच इज फूल। म्हणटा नंबर लागना तो, बींग ए चीफ मिनिस्टर, बींग ए मिनिस्टर सगळे जाण येता, म्हाजो मातसो नंबर लाय म्हणटा तो त्या हेतून। अरे नंबर लावच्या पयलीं इतके डायलिसीस सेंटर जस्ट सी, म्हणजे 20 वर्सां पयलीं कितली डायलिसीस सेंटर आशिल्ली गोंयांत? हार्डली वन। गोवा मेडिकल कॉलेजीन एक डायलिसीस सेंटर चलतालें 20 ते 25 वर्सां पयलीं। ताज्या उपरांत आमी 2 डिस्ट्रिक्ट लेवलाचेर 2 सुरवात केली। आतां म्हाका दिसता प्रत्येक जाण, म्हणजे 12 आमचे तालुका प्लेसीस वी हॅव बिसायड्स दॅट इन द प्रायवेट सेक्टर्स देर ऑल्सो। हे त्या खातीर जे ऑलमोस्ट तशें पळयत जाल्यार ग्लोबली जर पळयत जाल्यार इंडिया इज द कॅपिटल ऑफ डायबिटीज। ऑल पीपल आर डंपिंग द डायबिटीक मेडिसीन टू द इंडिया। हायेस्ट पेशंट जर खंय आसत जाल्यार ते इंडियेंत आसा। आमी म्हाका दिसता ताका लागूनच हांव तें म्हणटा की आतां डायबिटीक रेटिनोपॅथी वाडपाक लागलेले आसा। घेवया कमर्शियल ब्रेक, पळयत रावात प्रुडंट। पंचामृता फोर्टिफाइड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, विटामिन ए, बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात। तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाइड राईस असल्यास पुरो। पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाइड राईस, घराघरांनी पंचामृता।
म्हापशाच्या खुनी हल्ल्याच्या केशीत मुख्य आरोपीक पुलिसांनी अटक केली. मुख्य आरोपी रामकृष्ण भालेकाराक म्हापशा पुलिसांनी सावंतवाडी वचून धरलो. म्हापशा खुनी हल्ल्यात जखमी जाल्लो अहमद देवडी जीएमसीत उपचारा वेळार सोंपिल्लो. हे केशीत हेर 6 दुबावितांक म्हापशा पुलिसांनी अटक केल्या. नमस्कार. हालींच म्हापशान एक मर्डर जाल्लो. 6 जाणांक म्हापसा पुलिसांनी अरेस्ट केल्ले आनी जो मेन आरोपी आसा तो फरार आसा. 6 जाणांक पयलीं अरेस्ट केल्ले तांची नांवां आसा श्रीधर किल्लेदार, अभिषेक पुजारी, मंथन च्यारी, नागराजन पुजारी आनी बोरेश पुजारी. गायकवाड म्हणून एकतो आनी जो मेन कल्प्रीट आसलो तो रामकृष्ण भालेकार आरके पुलीस इतके दीस जाले सोदताली, तेज्या गांवांक सुद्दां वचून येयल्ली आनी जो मरण पावल्लो आसा तेजी फॅमिली जडवेची फॅमिलीची मागणी आसली की ताका बेगींतल्या बेगीन दवरचो, नाल्यार आमी डेड बॉडी आहा ती आमी एक्सेप्ट करनात. सो तेंच्यांनी लास्टाक पुलिसाचेर म्हापसा पुलिसाचेर विश्वास दवरून ती डेड बॉडी एक्सेप्ट केल्या आनी काल तेजें हें जाल्लें आसा, ती संस्कारूय जाल्ली आसा. आनी आयज म्हापसा पुलिसांनी जो हो आसा आरके आसा रामकृष्ण भालेकर हो सावंतवाडींतल्यान तांकां खंय ट्रॅवल करतना तांकां मेळ्ळो आनी आत्ताच म्हापसा पुलिसांनी ताका म्हापशाच्या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान हाडिल्लो फॉर मेडिकल चॅकअप. प्रुडंटा खातीर सौरव शिरोडकार. सरकार विमान कंपन्यांचेर दबाव हाडटा म्हणून विमान कंपन्यो आपली सेवा दाबोळी सावन मोपा व्हरतात. दक्षिण गोंयचो खासदार विर्याताचो आरोप. 2 दिसां फाटीं कतार एअरवेजान दाबोळी सावन सेवा बंद करपाची घोशणा केल्या उपरांत बोवाळ. खासदार विर्यात म्हणटा इश्यू संसदेत काडटा. Whatever the ministers of this government, cabinet ministers made statement that GMR is putting pressure. It is coming true. So अशे तर airlines shift जाले. There will be no operations here. And it will die a slow death. कितले लोक जे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड आसा ह्या एअरपोर्टाचेर. ते स्टाफ जे काम करता, बीट एअरलाइन स्टाफ, ग्राउंड स्टाफ, टॅक्सी ड्रायव्हर्स, मोटरसायकल पायलट्स, गाडे आसा, शॅक्स आसा, 5 स्टार हॉटेल, सगळे थंय एम्प्लॉयमेंट जनरेट जाता. सो कटर एअरलायन्स जेन्ना बंद केलें हांगा ऑपरेशन आनी शिफ्ट जालें आयच्यान एट मोपा, this hasn't happened suddenly. The decision announced by Qatar was within 2 to 3 days of Pradhan Mantri Modi visiting Qatar. फाटल्या म्हयन्यांनी तर पयशात जेन्ना तांणी डिसिजन घेतलें शिफ्ट जावपाक तेन्ना प्रधानमंत्री मोदी कतार गेल्लो. I will raise this question in parliament because 2009 UPA सरकार under Dr. Manmohan Singh एक decision घेतले. Both airports will operate parallelly. I assure the people of Goa, whatever efforts have to be put in, I will do that. I will do my best आणि लोकांक assure करता की I won't let you down. रस्त्या कुशीक दवरिल्ल्यो बेकायदेशीर होर्डिंग्स वा जायरातींच्यो गाडयो काडपाक येरादारी पुलिसांनी एक्शन प्लान दिवचो हायकोर्टाचो निर्देश. अधिकारिणी कडच्यान मान्यताय घेनासतना लायटीच्या खांब्याचेर जायरातींचे होर्डिंग्स लावपी कॉन्ट्रॅक्टराकूय कोर्टाची नोटीस. कोर्टान केस 28 जूनाक दवरल्या. Court has directed that as far as the mobile hoardings which are parked on the highways and the roads and adjoining the roads, the traffic police should come out with some clean procedure or steps which they can take. So the matter is kept on Friday now. The traffic police is supposed to inform the court as to what action they will take to remove those hoardings which are parked either on some sort of a cart or some sort of a trolley abutting the highway or adjacent to the highway. So that is one new issue which has been cropped up by the amicus curiae. As far as the hoardings or the signages which are there on the electrical pole are concerned,
The court has also issued a notice to the contractor who has been allowed this work by the electricity department, particularly about he having not taken permission from all the authorities before installing these advertisements or hoardings on the electrical poles and other infrastructure of the electricity department. गोंयांत फुडले 5 दीस गोग्यांनी पावसाची शक्यताय. आयतारा 23 जूनाक रेड अलर्ट म्हणून गोंय वेधशाळेची शिटकावणी. आज फाल्यां खंय ऑरेंज अलर्ट. मजगतीं पेडणे बार्देसा सयत उत्तर गोंयाच्या हेर वाठारांनी झाडां पालसणां कोसळपाच्यो घडणुको. फुडले 2 दीस गडगड आनी जगला बरोबर वराक 40 ते 50 किलोमीटर नेटान वारे मारून पावसाचो अदमास. सो आज हम 21 से नेक्स्ट 25th नेक्स्ट 5 डेज तक, तो 21 से लेके 25th तक अभी हम बोल रहे हैं कि देयर इज इंक्रीजिंग रेनफॉल एक्टिविटी, एंड उसी दिन में हमने ऑरेंज वार्निंग एंड 23 और 24 में रेड वार्निंग. तो इस हिसाब से अभी हमने इंफॉर्मेशन आज के वेदर बुलेटिन हम बोल रहे हैं. सो 21 से 25 तक हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल होने का चांसेस है. किती झाड पडले? हय, ते आमचे अक्रॉस द रोड न्ही एक झाड आसा शिवलीचे, ते पडले आनी फूल सारकी व्हडले व्हडले ताचे लॉग्स व्हडले बाग ताका आसले, ते सगळे आमच्या हाजेर पडून आमची गाडी आनी प्रॉपर्टी दुरीग सगळे कंपाउंड सगळे मोडलं. ऑलमोस्ट कितले डॅमेज आसूं शकता मॅम? अराउंड एटलिस्ट लॅक्स आसतले कितले. होय न्ही? ओके, थँक्यू मॅम. आतां पळय चडशे हायवेचे झाडां जितकी मोठी डेंजरस झाडां आहा ती जाता तितके बेगीन आमकां एक परमिशन दिवचें पंचायताक आसूं आनी कोणाक परमिशन दिवपाचें आहा भायर आहा. ती दुर्घटना जावपाचे पयलीं हे सगळे फास्ट एंड फास्ट परमिशन दिवंक जाय सरकारान. त्या इन्सिडंटान म्हटल्यार एक झाड पडलेलें आहा. आयज देवाचे उपकार म्हणपाचे आमी की बाबा झाड पडटना कोणाच्या तरी मनशाक एक जिवाक घातक जावंक ना म्हणून. समज तोच इन्सिडंट जाल्लो जाल्यार आयज हांगासर विशय व्हडलो जावपाचो, पूण हो विशय परतो घडोवंक जायना. ह्यो विशय परतो घडोवंक जायना म्हणून हांव सरकारा कडेन पंचायती कडेन रिक्वेस्ट करता की अशी झाडां जी झाडां पळय हांगासर फुडल्यान तुमकां दिश्टी पडटली त्या झाडाचेर आमी पयलींच मारून समज सुरक्षा घेतली जाल्यार आमकांय बरें पडटलें. आयज हे पावसाक आनी वाऱ्या खातीर एक मोठे गुलमोहराचे झाड हांगा पडलेले आसा. तेन्ना म्हाका एक स्थानिकान फोन केलो, ताबडतोब हांवें फायरान कॉल करून ते हांगा येयल्ले आसा. त्या भायर हांगाचे जे स्थानिक आसा ते सुद्दां लोक आमकां हांगा मदत करता. तेन्ना हांव एक डेप्युटी कलेक्टर जावं सरकारा कडेन एक विनंती करता की अशी जी झाडां आसा ती आमी ताबडतोब मारपाक जाय. जानेवारी ते मे 2024 या 5 म्हयन्यांत डेंग्यूच्या 117 दुयेंती मेळ्ळ्यात. दोतोर कल्पना मात्मे उलयली. 2023 ह्या दिसांनी 55 दुयेंती मेळिल्ले. मायाच्या एका म्हयन्यांत खंय 21 दुयेंती. चडशीं प्रकरणां मायग्रंट कामगार रावता थंयच्या घरांतल्या झाडाच्या कुंड्यांनी आनी हेर कोयरात साठपी उदकांत जळारां जाल्ल्यान. आमचे ट्रान्समिशन सीजन जो आसा तो आमचो पावस स्टार्ट जालो तेन्नाच्यान स्टार्ट जाता. सो इट कुड बी मेन बेगीन प्री मन्सून शावर जाल्यार मेच्यान स्टार्ट जाता अप टू द एंड ऑफ रेन्स. लास्ट इयर आमकां जुलयाच्यान ऑगस्टाच्यान केसीस स्टार्ट जाल्यो, कित्याक लास्ट इयर केस पावस लेट स्टार्ट जालो. जुलयान भरपूर पावस पडलो. देन आफ्टर दॅट देर वॉज इरॅटिक रेन, स्कॅन्टी रेन. पावस पडटा मागीर पावस थांबता. तेन्नाच्यान आमकां ऑगस्टच्यान लास्ट इयर केसीस स्टार्ट जाल्ल्यो आनी वी हॅड गॉट अप टू ऑक्टोबर बिकॉज द रेन्स कंटिन्यूड टील ऑक्टोबर. सो ह्या वर्सा आमकां थोड्यो पयलीं केसी जाल्यो इन प्री मन्सून सिजन्स. This was because of unsafe water storing practices. आतां तांकां उदक कमी मेळटालें, स्पेशली सम ऑफ द मायग्रंट सेटलमेंट एरियाज लायक खरसवाडो, मागीर खोर्ली, दीस इज इन म्हापसा, मागीर थोडी एरिया ऑफ साकळे इन हावजींग बोर्ड म्हणजे ते रेंटेड पॉप्युलेशन. इवन वी हॅड गॉट इन भाटलें where there are rented population. Then in Bicholim also we had all these thing, and we had in Vasco, Baina, Wade, New Wade. ह्यो एरियान आमकां प्री मन्सून जावच्या पयलीं आमकां केसी जाल्यो बिकॉज ऑफ अनसेफ वॉटर स्टोरींग प्रॅक्टीस. थोडे शिवोले आमकां मेळिल्ल्यो बिकॉज ऑफ द वर्कर्स हू हॅड कम वीथ फिवर.
एंड इफ यू डू नॉट लेट वॉटर टू स्टॅग्नेट, उदक एकठां करूंक दिना जाल्यार आमकां मस्किटो जावचे ना. म्हणून आमी सांगता तुमी बालद्यो भरून दवरता आनी कितेंशें बकेट आनी कितें घडे भरून दवरता जाल्यार ते 2 दिसांनी किंवा 3 दिसांनी तरी उदक चेंज करा, उडया तें, धुया, परत भरा. कित्याक आतां ते प्रत्येक मनशांनी एक दीस धरपाचो, शेनवार किंवा आयतारी खंयचो दीस धरपाचो, आपलें घर आनी घरा भोंवतणी आपल्याच घराच्या प्रत्येक फ्लॅटान they have to take care of any water stagnation. Last year we got lot of cases in Panji in housing societies. थंय कित्याक काय म्हणल्यार फ्लावर पॉट्साचे पण प्लेट्स आसता, थंय उदक भरिल्लें आसता. राणा खात्यान गोंयच्या कमी धोक्याच्या धबधब्यांचेर टुरिस्टांक मेकळीक दिल्ल्यान TTAGन सरकाराचे उपकार मानल्यात. पर्यटकांक वचपाक मेकळीक दिल्ल्यान थळाव्यांक काम धंदो मेळटलो, 4 पयशे थळावे जोडटले म्हणून TTAGचो अध्यक्ष जॅक सुकेजा सांगता. TTAG would like to thank the Honorable CM of Goa, Dr. Pramod Sawant, the Honorable Minister for Forests, Mr. Vishwajit Rane, the Honorable Tourism Minister of Goa, Mr. Rohan Kaunte, the Chairman of the Goa Forest Development Corporation, Dr. Devia Rane, and the additional Chief Conservator and Principal Chief Warden of Forest for opening up waterfalls with due safeguards in place. This will ensure that the income of local communities who benefit from such activities are sustained, as well as allowing both locals and visitors to enjoy the astounding beauty of our forests. आज वडा पुनव. हे पुनवेक ज्येष्ठ पुनवूय म्हणटात. सवायशिणी वडाची पुजा करतात. घोवाक दीर्घायुष्य मेळचें, बरें आरोग्य मेळचें, प्रत्येक जल्मात होच घरकार मेळचो म्हणून वडाक प्रदक्षिणा घालून पुजा. वडाची ताळी घरांत हाडून सिजनल फळावळीन पुजपाची पद्दत कांय घरांनी आसा. गोंयच्या वटसावित्रीची वडा पुनव. संवसारभरांत फुटबॉलाक बरे दीस, मात भारतान फुटबॉल वयर सरना म्हणून आदलो टीम इंडिया हेड कोच इगोर स्टिमेकाचें वक्तव्य. इगोर म्हणटा कल्याण चौबेक AIFF वयल्यान निखळावचो. इगोर स्टिमेकाची AIFF पदाधिकाऱ्यांचेर चढाई. ताचेर 48 वरांत वक्तव्य करता म्हणून AIFF सांगता. खबरो इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक फॉलो करात. प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.